गोंय सरकारान गोवा डेअरीक आधार दिवन दुधाचो दर फाटीं घेवपाक लावचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान केल्या। दुधाचो दर वाडयला तो शेतकऱ्यांक लागून आनी हे विशीं मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा जाल्या। मात मुखेलमंत्र्यान 6 म्हयन्या उपरांत दर वाडोवचो अशें तोंडी सांगिल्ल्यान डेअरीन दुधाचो दर वाडयला। जर सरकारान लेखी आश्वासन दिल्यार वाडटो दुधाचो दर रद्द करतले अशें उतर गोवा डेअरीचे अध्यक्ष सहकारी हांणी दिलां अशी माहिती दुर्गादास कामत हांणी दिल्या। गोवा फॉरवर्डान ह्या विशयाचेर सरकाराक पत्र बरयलां। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। दोन दिसा पयलीं दुधाची रेट अचानक 3 रुपयांनी वाडयल्ल्या कारणान गोवा डेअरीची गोवा फॉरवर्डाचे डेलिगेशन बाब आमचो जो जनरल सेक्रेटरी आसा मोहनदास लोलयेकर हाच्या नेतृत्वा सकल आमी गोवा डेअरीचो चेअरमॅन जो सहकारी बाब हाका मेळिल्ले आनी ताणें तेन्ना सांगलें की शेतकऱ्यांक सपोर्ट प्रायस दिवपा खातीर आमी हें दूध वाडयलां म्हणून। आमी सांगलें की शेतकऱ्यांक सपोर्ट प्रायस दिवंकूच जाय आनी हाज्या पयलीं सरकार दिताले, गोवा डेअरी दिताली, पूण हो बार जो हो सामान्य जनतेचेर पास ऑन करचो न्ही म्हणून। तेन्ना आमकां चेअरमॅनान सांगलें की तांचे उलोवप गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे आसात बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे कडेन उलोवणी जाल्ली दूध रेट वाडोवच्या पयलीं आनी रेट वाडोवच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान तांकां तोंडी आश्वासन दिलें की 6 म्हयन्या खातीर तुमी वाडयनाकात, मागीर पळोवया। आतां हे 6 म्हयने कित्याक इलेक्शन नदरेक दवरून सांगले गेला काय आनी कित्या खातीर आमकां खबर ना, पूण मुख्यमंत्र्या कडल्यान लेखी आश्वासन मेळुना म्हणून गोवा डेअरीन ते मान्य केलें ना आनी गोवा डेअरीन 3 रुपया वाडयले। आता प्रश्न हांगा आसा की प्रायव्हेट सुमूल सारखे प्रायव्हेट कंपनी हांगा येतात आनी सरकार तांकां रेड कार्पेट वेलकम दिता, पूण आमची जी गोंयची डेअरी आहा, गोंयकारांची डेअरी आहा गोवा डेअरी, ताका सरकार वाऱ्यार सोडटा। म्हणून मुख्यमंत्र्याक चेअरमॅना कडेन जी आमची भासाभास जाली हाजे वयल्यान कळून आयलें की सरकारान जर तांकां लेखी आश्वासन दीत जाल्यार दुधाची दर ताणें निश्चितच देंवयता म्हूण सांगला इन अ फोर्टनायट रिव्ह्यू करून। म्हणून आज आमी मुख्यमंत्र्याक पत्र केल्लें आसा, तुमकां कॉपी दिता ताजी, की 3 रुपया जे वाडयला दुधांचेर ही ताबडतोब फाटीं घेवची, कारण भुरगे म्हणात, सिनियर सिटीजन म्हणात, हॉस्पिटलांतले पेशंट म्हणात, सगळ्यांक दूध लागतं आनी एकदम 3 रुपया वाडप दिस इज टोटल इनजस्टीस टुवर्ड्स अ कॉमन गोंयकार। एका वाटेंतल्यान लायटीचे बिलां वाडून आयल्यात, पेट्रोलाचे रेट परत वाडले 3-4 रुपयांनी, एका वाटेन दुधाची रेट, हे सगळे जर पळयशात जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हॅज टोटली फेल्ड इन कर्बिंग द प्रायस रायज। जाल्यार मुख्यमंत्र्यान पळोवपाची गरज आसा की दुधाची रेट दिवंक जाय म्हणून। म्हणून आज ताका आमी एक पत्र केल्लें आसा की 3 रुपया देंवोवचे आनी आमची जी एपेक्स डेअरी आहा गोंयची तांकां आदार दिवचो वयर सरपाक आनी थंय जे भानगड्यो जाल्ल्यात हाज्या पयलीं ताजेरूच चवकशी करपाक समिती नेमची म्हणून आमी मागतात।